नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्ली हांगा आयोजित चौथ्या मुखेल सचिवांच्या राष्ट्रीय परिशदेत उलोवप करतले. काल सुरू जाल्ल्या ह्या 3 दिसांच्या परिशदेचे मुखेल ध्येय राज्य मजगती भागीदारी वाडोवप, एकठांय काम करपा खातीर एक समान उदरगतीचो आराखडो तयार करप आनी ताची अंमलबजावणी करप हो जावन आसा. ह्या परिशदेत साबार राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांचे मुखेल सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आनी तंत्र वांटेकार जाल्यात. ह्या परिशदेचो ह्या वर्साचो विशय उद्यमी रोजगार आनी कुशळटाय वाडोवप असो आसा. ह्या विशया अंतर्गत ह्या परिशदेत उत्पादन, सेवा, ग्रामीण, बिगर शेतकी, नागरी, नवकरणीय ऊर्जा आनी अर्थव्यवस्थेचेर भर दितले. काल सावन संसदेत सुरू आशिल्ल्या संविधान विशयक चर्चेचो आयज दुसरो आनी निमाणो दीस. काल जाल्ल्या चर्चेची सुरवात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केल्या उपरांत प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव आनी हेर फुडाऱ्यांनी तातूंत वांटो घेतिल्लो. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उलोवपा सयत ह्या चर्चेक विराम लायतले. आयज ह्या चर्चेक सुरवात करतना संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू आनी भाजपा सरकारान संविधानाची आत्मा लोकां मुखार मांडल्या आनी संविधानात मांडिल्ल्या साबार मूल्यांची अंमलबजावणी केल्या अशें सांगले. हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है. मैंने बीते सालों में दुनिया का कई संविधानों का भी मैंने परखने का कोशिश किया है. जो माइनॉरिटी कमीशन यहाँ बनाया गया है उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट. मैंने चेक किया है किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है. हमारे देश में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं, उसके लिए अफर्मेटिव एक्शंस का जो प्रावधान है वो भी दूसरे देशों का तुलना में कई अधिक प्रावधान हमारे देश में रखा गया है. आयज नवी दिल्ली हांगा आयोजित एका खासा कार्यावळीत भारतीय टपाल आनी दूरसंचार तशेंच लेखा आनी अर्थीक सेवेचो 50वो स्थापणूक दीस मनयलो. ह्या कार्यावळीत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तशेंच केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी वांटो घेतलो. कार्यावळीत मार्गदर्शन करतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी लोकशाय ही फकत व्यवस्थेचेर न्हय जाल्यार मुळाव्या मूल्यांचेर आदारून आसता अशें सांगले. Democracy thrives not just on systems but on core values. It has to be centered on the delicate balance of expression and dialogue. These twin forces, expression and dialogue, shape democratic vitality, where progress is measured not by individual positions but by the broader societal benefit. Today's institutional challenges from within and without often stem from the erosion of meaningful dialogue and authentic expression. अभिव्यक्ति का उद्गार और सार्थक संवाद दोनों ही प्रजातंत्र के अमूल्य आभूषण. अभिव्यक्ति भी और संवाद भी एक दूसरे के पूरक हैं. दोनों में सामंजस्य ही सफलता की कुंजी है. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल मुंबय हांगा आयोजित संवसारीक हिंदू आर्थीक मंच ह्या वर्सुकी परिशदेत वांटो घेवन गोंयची विकसीत भारतावटेनची वाटचाल ह्या विशयाचेर उलोवप केलें. गोंयची संस्कृताय आनी दायजा विशीं तशेंच आमच्या पारंपारीक लोककला आनी सांस्कृतीक संपन्नताये विशीं ह्या वेळार तांणी भर दिलो. तशेंच कार्यावळीत आस्पावीत वेवसायिकांक गोंयांत हरीत वेवसाय सुरू करपा खातीर तांणी ह्या वेळार आवाहन केलें. हिंदू इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे मैं एक बात आप लोगों को जरूर कहूंगा कि डेफिनेटली आप सभी लोग ऑलरेडी यू पीपल आर इन द बिजनेस, बट गोवा जैसे छोटे राज्य में भी देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर टू डू द बिजनेस विच इज वी आर ऑलवेज प्रमोटिंग द ग्रीन बिजनेसेस, वी आर ऑलवेज प्रमोटिंग द टूरिज्म, IT, रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह के बिजनेस हम प्रमोट कर रहे हैं. और विथ अगेन आप लोगों को मैं गोवा में इनवाइट करता हूं. आप लोगों को किसी को यानी इस तरह के जो ग्रीन बिजनेसेस में इंटरेस्ट है वो सभी लोग ग्रीन इस टाइप के बिजनेसेस में गोवा में इन्वेस्ट करें. आप लोगों को किसी भी प्लेटफॉर्म में कुछ भी मदद लगे
तो no doubt investment promotional board is there, Goa Chamber of Commerce is there, Vibrant Goa Foundation is also there, but besides that my office is also ready to support you people to invest in the state of Goa. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी काल जाल्ल्या कार्यावळीत पेडे खेळा संकुलात रनिंग ट्रॅकाचे उक्तावण केले। ह्या कार्यावळीत खेळा संचालनालयाचे संचालक अरविंद कुटकार, गोय खेळा प्राधिकरणाच्यो कार्यकारी संचालक डॉक्टर गीता नागवेकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या प्रकल्पाविशीं पत्रकारांक प्रतिक्रिया दितना हो रनिंग ट्रॅक लोकां खातीर जरी उक्तो आसलो तरी असतना लोकांनी जबाबदारीन ताचो वापर करचो आणि शिस्त बाळगुची अशें आवाहन मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार केले। एथलेटिक्स जी आमची भुरगीं जी आसात तांचे कोच जे आसात ते सकाळचे 6 वरांपासून ते 7:30 सकाळच्या वरांपर्यंत प्रॅक्टीस करतात। त्या वेळाचेर जे आमचे जनरल लोक जे आसात जे आम पब्लीक जे आसात तांकां ह्या ट्रॅकाचेर तशे वॉकिंग करपा खातीर किंवा रनिंग करपा खातीर वी विल नॉट गोइंग टू अलाव, कारण देर इज अ ट्रेमेंडस डिस्टर्बन्स टू द एथलेट्सां खातीर डिस्टर्बन्स जाता। आनी दुसरी गोष्ट सांजे 4 ते 6:30 वरां ही एक्सक्लुसिवली विल बी ओपन फॉर द स्टुडंट्स और द चिल्ड्रन्स हू आर गोइंग टू प्रॅक्टीस ईच एंड एवरी डे। ताजे नंतर आनी मदीं जो आसा पयलीं हो आमचे जाणते जे आसात किंवा जेंकां वॉकिंग खातीर यूज करपाक जाय दे कॅन यूज ओनली लास्ट 3 लेन्स। सगळ्योच काही गोष्टी ओपन केलो म्हळ्यार ते जावपाना। आनी हांव इतलेंच मागतलो जो कोण हो सिंथेटीक ट्रॅक वापरतात तांच्यांनी डिसिप्लीन आनी तेजे बरोबर तेजे मेंटेनन्स दृश्टिकोनांतल्यान थोडोसो विचार विनिमय करचो, आपलो असो ट्रॅक हो तांच्यांनी उपयोग करचो, इतलेंच म्हजी सगळ्यांक मागणी आसा। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज सांखळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात डायलिसीस केंद्राचे उक्तावण केला। ह्या वेळार उलोवप करतना मूत्रपिंडा संबंधित दुयेंसां दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान मुखेलमंत्र्यांनी ते विशीं हुस्को उक्तायलो। तशेंच आपल्या उलोवपांत तांणी राज्यांतल्या दोतोरांक आनी हेर वैजकीय कर्मचाऱ्यांक खासा करून मधुमेह आशिल्ल्या दुयेंतींक मूत्रपिंडाच्या दुयेंसा विशीं जागृत करपाचो उलो मारला। ह्या व्यासपीठा वयल्यान समेस्त गोंयच्या जनतेक आव्हान करता, याद करात ते दीस गेल्या 10 वर्सांच्या पयलीं एकूच गोवा मेडिकल कॉलेजीत डायलिसीस युनिट आशिल्लो। मोजके 8 ते 10 लोकांक दिसाक डायलिसीस घेवचे पडटाले आनी तितकेच लोक इट इज ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ आमी जेका म्हणटा की 70 जाल्या उपरांत बीन खंय तरी तांकां डायलिसीस घेवची पडटाली। ताच्या पयलीं कोणाकूच डायलिसीस घेवची पडनासली 70 जाल्या उपरांत। आनी 70 जाल्या उपरांत ते लोक डायलिसीस घेताले। आज प्रत्येक तालुक्यान म्हणजे डायलिसीस युनिट आमकां सुरू करचो पडटा। हांव आतांच विचार करतालो की गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार आयच्या घडीक 230च्या वयर इन्क्लुडींग प्रायवेट मोर दॅन म्हणजे 230 हांव म्हणटा 250 पर्यंत डायलिसीस युनिट आसा आनी तरी सुद्दां आपलो नंबर लागना म्हणून लोकांची झगडी आहा। त्या खातीर समेस्त गोंयकारांनी आपलो नंबर केन्नाच येवचो न्हू हाज्या खातीर प्रयत्न करचो। आपलो नंबर केन्नाच डायलिसीस युनिटाच्या नंबराचेर लागचो न्हू हाजो प्रयत्न प्रत्येक गोंयकारान विचार करचो पडटलो आनी तो जर केलो जाल्यारूच आमी म्हणजे ह्या डायलिसिसा पासून वाचूंक शकतले। अतिरिक्त कृषी रिणाची मर्यादा आता 1,60,000 वेल्यान वाढून 2 लाख रुपया केल्या अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेन जाहीर केला। आरबीआयच्या ह्या निर्णयाक लागून शेतकी क्षेत्र आणि कृषी संबंधी कामां खातीर रीण आणि वाडट्या लागवडीक पुराय करपाक मजत जातली। आरबीआयन देशभरातल्या बँकांक निर्देश दिल्यात की तांणी दरेकाक कृषी संबंधी कामां खातीर 2 लाख रुपया मेरेन मजत करची। हे विशींच्या संशोधित दिशानिर्देशांकांक बेगोबेग लागू करचे अशें आरबीआयन सांगला। तशेंच हे विशीं व्यापक रितीन प्रचार करपाचे निर्देश लेगीत आरबीआयन दिल्यात। आयज ऑस्ट्रेलियाच्या गाबा हांगा आयोजित जाल्लो बॉर्डर गावस्कर सर्तीचो 3रो कोस लावपी क्रिकेट खेळ पावसाक लागून बंद करचो पडलो। ह्या सर्तीत हे आदी भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान दरेकी एक खेळ जिखून बरोबरी केल्ल्यान आयज जावपी खेळ महत्वाचो आशिल्लो, पूण परत पावसाक लागून आडखळी आयिल्ल्यान फाल्यांचो खेळ अर्दवर पयलीं सुरू करतले। आयचो खेळ सुरू जातकच ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान एकूय गडी वगडाय नासतना 28 धांवड्यो नोंद केल्यात।
इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.